नमस्कार. फाल्गुन महिना आयलो रे आयलो. गे गोंयांत शिमगो सुरू जाता. शिमगो म्हटल्यार तातूंत होळी, उमकण, रंग. गोंयांत साबार सुवातीचेर वेगवेगळ्या उत्सवात लोकनाच आनी आमकां जायते कितें पळोवपाक मेळटा. ह्या विविध रंगान रंगून गेलेल्या उत्सवाची सुरवात होळये उपरांत जाता. तर तशेंच भुरगे आनी जाणटेले उमेदीन हो उत्सव मनयता. तर आयज आमी शिमग्या आनी रोमटा मेळा बद्दल थोडी म्हायती जाणून घेवया. आमचे खांडेपारा हो शिगमो तिळ्यान स्टार्ट जाता. तिळ म्हणजे सगळे गांवचे लोक जमतात आनी गंध सगळे लावन सगळी इलामत वाजप जे ढोल ताशे हप्तागीर आसा तांकां सगळ्यांक गंध फूल करून आमच्या खांडेपारच्या पांचूय वाड्यावयले लोक जमोन ते एकामेकाक सगळ्याक तिळ लायतात आनी थंयच्यान आमचो शिगमो स्टार्ट जाता. दुसरे दीस तिथी नोम येता. ते नमीक आमी रातचे जोत म्हणून तुळशी कडेन जोत म्हणून ते वाजप लावन आमचे रमट लावन देवळाक वयतात आनी देवीक पयले आमचे नमन घालतात आनी परते मेळ तसोच मांडार येवन तो आमी सांगात करतात आनी दुसऱ्या दिसाच्यान 5 दीस आमचो जो मेळ आसा तो गांवाक सगळ्याक भोंवता आनी 5य दीस रातचो येवन आमी मेळ सकयल मांडार दवरतात. खासियत म्हळ्यार त्या पुनवेच्या नाटकाचें अशें की तें नाटक भायल्या कलाकारांक घेवन करपाक मेळना. आमचे गांवचे कलाकारूच ते नाटकांनी भुमिका घेवपाक जाय अशें खास आमचें एक गांवचें वैशिश्ट आहा. तेजे बरोबरूच आमी जें कितें करता मांडार धरून ते सोंपयता ते वाडे आपले आपले काम वेवस्थीत करता. रोमटा मेळ पारंपारीक पद्दत आनी रोमटा मेळाची स्पर्धेची पद्दत मातशी वेगळी आसा. वेगळेपण म्हणजे जेन्ना आमी स्पर्धेक वयता तेन्ना लोकांक आमी कितें तरी वेगळें करून दाखोवचें पडटा. कारण पारंपारीक जो शिगमो आसा तो एकाच चालीर वयता आनी तितूंत भितर आमकां तें शास्त्र तें आमचें देवाचें कितें तें पाळचें पडटा. थोडे नियम आसा ते आमकां पाळून तो आमकां पारंपारीक शिगमो घडोवचो पडटा. लेडिसांनी मांडावयलो जो शिगमो आसा जे मांडार गजाली घडटा थंय लेडिसांक चडशे मेतेर करनात. हे पयलींची मातशी हें आशिल्ली ती सुद्दां आजून पर्यंत चालू आसा. पूण जेन्ना स्पर्धेचो शिगमो येता तेन्ना आमी लेडिसांक आमकां भाग घेवपाक आमी होकार दिल्लो आसा. कारण सगळो शिगमो सोंपोवन मांडावयल्यो सगळ्यो गजाली सोंपोवन मागीर आमी जो भायर आमी शिगमो करता तो एक शिगमो एकदम सेपरेट तो स्पर्धे खातीर करता. स्पर्धेचो शिगमो आनी मांडावयलो शिगमो हितून खूब फरक आसा हे लोकांनी जाणून घेवपाक जाय. एक 3-4 वर्स जाली 4-5 वर्सां जाली आमी हो शिगमो साजरो करता हांगसर. आनी म्हाका खूब अशी उमेद भागता की आमी हो आमच्या गांवाचें नांव आमी मुखार व्हरता. खांडेपार शिगमो उत्सवात 2019 नंबर करपाक चालू केल्ले ते आतां पर्यंत हांव गुडी घेवन गड्या वांगडा नाचता. ह्याची म्हाका खूब उमेद जाता. म्हाका प्रद्युम्न सर कितें शिकयता तें खूब आवडटा म्हणून म्हाका नाचपाक खूब मजा येता. म्हणून हांव म्हाजो अभ्यास एडजस्ट करून हांगा नाचपाक येता आनी खांडेपार शिगमो उत्सवाच्या कलाकारां वांगडा गोंयभर भोंवता आनी म्हजे गांवाचें नांव वयर काडटा. सगळ्यांक सांगपाक सोदता की भुरग्यांक स्पेशली भुरग्यांक सांगपाक सोदता की व्यसन
जे करता भुरगे ते व्यसन विसरून समज वाजनाचे जावं ह्या कलेचे समज तुमी व्यसन करीत जाल्यार आमकां फुडें फ्युचराक ही संस्कृती सांबाळपाक आमकां खूब उपयोगाचें ठरतलें. तर ही असली शिमग्या आणि रोमटा मेळा बद्दल थोडीशी तुमच्या खातीर माहिती. प्रुडंटा खातीर धर्मेश गावडे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.